कुठ्ठाळेचो इलेक्ट्रिसिटीचो ए विश्वनाथ भट लायटीचे कनेक्शन दिवपाक पयशे खाता म्हणून प्रकरण गाजलें. लायटीचे कनेक्शन दिवपाक खंय ताणें सुमार 18,000 घेवन खाल्ले. कंप्लेन करतल्यान विश्वनाथ भट पयशे घेतना व्हिडिओ एसीबीक पावयला. ते 20 जाता 20,000 टोटल सगळो खर्च. पण म्हाका तुवें 15 दिला न्हू. हय 15 दिला. तुका हांव कितें म्हणटा म्हजे कडेन तुगेले कोता पूण जी बंडल हाडिल्ली तातूंतले 80 मिटर्स वायर उरल्या. कळ्ळें. सो तूं तें समजून ती आनीकूय कोणाक घालपाक जाता अशें कांय ना. तशें म्हणून तूं समजून म्हाका तें कर कितें कर तशें कर खुशी एक काबार करपाचें तें दवरपाचें ना. म्हज्या मनाक उरपा जायना की तुजे म्हाका पावल डीडी कितल्याची काडलेली? 6 हय तुका ताची रिसीट मेळटली प्रिंटेड अशी रिसीट. कोणाच्या नांवार काडला ती? चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. तुजें नांव येना तुजें नांव येता ताचेर. ही पळय हे सगळे लोकांच्यो डीडी पयलीं काडील त्यो अजून व्हरपाच्यो उरल्या लोकांक. दाखयता कशी डीडी. तुका मंगळार सुद्दां हांव हें दिता. आज हांव वचचो ना वास्को. अशी रिसीट मेळटली तुका अमावंटाची फूल. अच्छा आनी गव्हर्मेंट तुका एक प्रूफ अशें. अच्छा ही रिसीट म्हणटात. रिसीट नंबर. तुवें म्हाका 12,000 सांगलेले तुजे धरून स्टार्टींग. आयक म्हजें म्हणे तें स्टार्टींग तुवें म्हाका 12,000 सांगलेले. वाडले ते तुगे कित्याक लागून वाडले जाणा. डीडीचोय अमावंट वाडलो. म्हाका दिशिल्लें डीडी 3 भितर जातलो म्हणून. डीडी आतां कंप्युटर दाखयता. पयलीं आमी कितें करताले हो आमचो चार्ट आसा हाजेर तुगे लोड कितलो घालता पळय. तुवें सपोज 9,000 लोड घालो न्हू. आमचो अमावंट फिक्स आशिल्लो. 4,500 डीडी आनी अशें. पूण आतां तशें ना. आतां कंप्युटरूच दाखयता ऑटोमॅटीक. त्या खातीर तूं बरें तशें कर. हांव कांयच म्हणपा ना. तूं सांग एक म्हाका. तुवें बी दुख्खी जावपा जायना राग जावपा जायना आनी हांवूय हॅपी जावपा जाय. तूं सांग न्हू कितले दिवपाचे आनी. सारके कशेंसान सांगू. हय कांय डरचना ना. 3 दिले न्ही जालें आनी कांयच उरना. हिशोब काबार जाता. ओटरांक पडलो. हांव तुका चडय सांगना. म्हाका दोगीच सांगपा जाता न्ही पण तशें ना तें. कशेंच म्हाकाय आसपा जाय. तूं रिसीट मातश्यो येवन व्हर बुधवार सुद्दां. म्हाजे कडेन पळय 2,000 आसा. 3 कर. मातशें सांबाळ बरें. आनी एक मागीर कर. हांव गरीब 3 जालो न्ही जाल्यार काबार जाता. म्हज्या मनान कांयच उरना. तूं मिस्टर उरला अब्दुल आमकां इतलो उरला म्हणून तशें उरचें ना केन्नाच मना. टोटल तुका 18 पावले. 17 पावले. म्हाका सगळे बोम मारताना तूं इतले पयशे लागना. तुगेलें तें आशिल्लें तितलें. तुगेलें पळय 30 मिटरां आशिल्लें न्हू जाल्यार सामकें उणी जावपाचें. तुगे 30 मिटरां भितर ना तें. 30 आहा ना रे पात्र. 55 110 तांणी दोनी सायडी थोडी दवरली आसतली एक्स्ट्रा. तेणें पिसो जाणा मरे. हय आहा पयशे खंयचे म्हण पयशे हाडटाले रे पात्र आमी. हे 2 आनी काय मागना. आनी 18,000 गरीबाक कित्याक. आतां हे कितें पयशे मागतालो व्हडले पयशे. कनेक्शन एक्चुअली न्यू कनेक्शन कितले पडटा? न्यू कनेक्शन आतां तर म्हाका कळ्ळें न्यू कनेक्शनाक 5,600 अशें कितें पडटा. आतां तेणें म्हाजे कडेन घेतलें 18,000. 18,000 ना पयलीं 15 घेयले मागीर 2,000 घेयले. 3 मागतालो तो मागीर 2 दिला तेका. So this incident was happened in month of May. They then loaded on YouTube on 4th June. एसीबीन ए विश्वनाथ भटाचेर जाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची दखल घेतल्या. सांजे त्याचेर FIR घालपाची प्रक्रिया एसीबीन सुरू केली. We were to sue more to register the case, but since the complainant has come forward today in the evening, we have taken down his complaint, taken cognizance of the complaint and registering this FIR under the Prevention of Corruption Act. Investigation will follow and all legal aspects will be kept in mind before any action is taken. And all those who are connected, we will take them as witnesses so that we build a watertight case.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.